प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक कुरपेन बोललेलो दीस हांव दिता. आयज आमी नियाळ करुया इजायस 40:3 वोळ 18 आनी 19. आदल्या गोडितांचो आनीक उगडास करूं नाकात. पुर्विल्ल्या काळाच्यो गोडण्यो मनांत हाडूं नाकात. पळयात, एक नवें कर्तूत हांव करूंक वेता. तें घडोवन येता. दिसना तुमकां? होय, अरण्यांत हांव एक रस्तो करतां. पडोंग जमनींतल्यान नदी व्हांवशी करतां. आमेन. गोडण्यो बऱ्यो वो वायट आमच्या उगडासाक उरतात. देव म्हणटा आनीक तांचो उगडास करूं नाका. ते मनांत हाडून ताचेर नियाळ करूं नाकात. कित्याक? एक नवें कर्तूत तो करता. दिसना तुमकां? तो अरण्यांत रस्तो तयार करता. पडोंग जमनींतल्यान नदी व्हांवशी करता. आमी जाणाव आमचो देव ना त्यो वस्तू आसोश्यो करता तसलो देव. देवान आमचे पासत तयार केलां तें आमी दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या मनान आटापूंक ना तसलीं देणी. आमी तर पाटी घोडलां ताचेरूच आमचें मन आमी लावन रावल्यार देव नवें करता तें आमकां दिसचें ना. कित्याक? आमची चोत्राय आसा पाटी घोडलां त्या घोडण्यांचेर. आमी थंयच चिटकोन कशीं उरल्यां. जें घडोवन गेलां ताचेर आमचो कंट्रोल ना. तें उगडासाक हाडून ताचेर परत परत नियाळ करून कांय जावचें ना. पाटी घोडलां त्या वस्तूंचेर आमचो तर नियाळ जायत रावलो जाल्यार देव मुखार करचो आसा ताका आमी आमच्याच कोरण्यांनी, आमच्याच चिंतनांनी आमी आडाव घालूंक शकता. देवाची कुशी आमच्या जिवितांत जावंक आमी दर दिसा तयार आसूंक जाय. बागेवन पावलू भाशेन पाटी घोडलां तें विसरून फुडें आसा ताचेरूच आमचे दोळे लावंक जाय. देवाची नवी कर्तुत्वां आमी पळयतलीं जाल्यार आमी आमच्या मनाची नवसरणी करूंक गरजेची. आनी ती कशी जातली? फकत देवाच्या उतरांतल्यान. ताचें उतर वाचून, ताचेर नियाळ करून, भावार्थान तें तोंडांतल्यान उच्चारून, तें उतर आमच्या जिवितांत पाळून, उतर पाळूंक एकदम गरजेचें. आमी तर पाटी घोडलां ताचेरूच आमचें ध्यान मन लायल्यार आमी आयज तें उतर कितको पाळूंक शकतलीं? आनी हें करूंक देवान आमकां पवित्र आत्मा दिला. आमचेच वस्तुंगी न्हय पूण पवित्र आत्म्याच्या आदारान. तर पवित्र आत्म्याचो आदार घेवन देवाच्या उतरा प्रमाणे आमच्या मनाची नडसरणी करुया. आमकां आडावन दवरता तें सोगोट आमी विसरून देवाची नवी कर्तुत्वां ताचें बरेपण आमी अणभवुया. आमेन.